माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. शेतकारांक ॲपा वरवीं सारे घेवपाची सोय केल्ल्यान कांय शेतकारांचेर आयल्या हावळ. ना सुविधा ना स्मार्टफोन, कोसळ्ळा तांचेर दुख्खाचो दोंगर. लोकांक आपल्या हक्का खातीर देवचे पडटा रस्त्यार. कार्यकर्तो रामा काणकोणकार कांय मागण्यो घेवन बसला आझाद मैदानाचेर. ताचे 15 दीस बेमुदत आंदोलन सुरू. सुमार 3 दशकांसावन बाकीपुरात भाजपाचो बालकिल्लो. दरेक राजकीय आव्हानांक उरिल्लो तिगून. शेवटाक प्रशांत किशोर हांनी बाकीपूर विधानसभा पोटवेंचणुकेंत पयलेच खेपे मेळयले जैत. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकार शेती करात म्हण सांगता खरे, पूण आमी शेती करतले तरी कशे असो प्रस्न मोर्जे सावन शेतकार विचारत आसात. आता एके वटेन शेतकारांक ॲपा वरवीं सारे घेवपाची सोय केल्या, जाल्यार दुसरे वटेन स्मार्टफोन ना आनी ॲपाचो वापर करपाक लेगीत येनाशिल्ल्यान तांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. मोर्चेचे शेतकार आपली शेतजमीन विकता अशें म्हणटात खरे, पूण तांचेर ही वेळ कित्याक येता हाची वास्तववादी काणी शेतकारांनी सांगल्या. आयकात तांचे उतफर्के. तो शेतीचेर अवलंबून आसा, डिपेंड फार्मींग हेचेरच आसा. सर्वीस ना कांय ना, आमच्या भुरग्यांक काय सर्वीस ना कांय ना आसा. अजून ते सुद्दां तशेंच आसा. खंय तरी प्रायवेटाक एक 10-12 हजार कोणा कडेन वयता बोडे, आनी इतके शिकून M.Com, B.Com, BR जावन सुद्दां तांकां सर्विशे ना. सर्विशे करतलो दितलो जाल्यार तांकां 15 लाख खंयचे आमी दिवचे, खंयचे आमकां शेती भाती विकून खंयचे करचें पडटलें. तर आतां सांगपाचो उद्देश म्हणजे असो एकच आसा की आज हे सरकार एक नकाले कायदे काडटात. व्याप लायले आमकां असं जाल्लें आसा. ह्या व्याप कित्याक म्हणून केलो आसा तर आज शेतकऱ्याक किंवा आतां ह्या टायमार ताका सारे खत जें आसा युरिया ते ताका खुबशा लागना आसा. तो थोडा वचून हाडटा आनी तो मारचो सारता. ते हाडून दवरना जास्त ते पिड्ड्यार येता. तर ते जे हाडटलो जाल्यार वचून थंयसर तो म्हणटा की कितें तरी ॲप कर हो आमचो मोबायल वय, ह्या मोबायला म्हाजे ह्या पळय म्हाका काय कळना, शापाय काय कळना ना. कळ्ळें तुका. तर म्हणटा अशें घ्या तो क्रूज आमदारान सुद्दां तेणी सांगलें हे ॲप कित्याक केल्यात काय म्हणून. एग्रीकल्चर जे ऑफिसर आसा ते AC रुमार वचून कुलोन बसतात आनी व्हडले नाका ते गणना करतात. त्यांच्यांनी पयलीं अशें शेतांक उतारपाचें आनी हे सांगपाचें मागीर याप आनी व्याप काय ते लोकांक कशे व्याप लागतात ते अशें हे व्याप बी हे आसा. हे व्याप कित्याक हे लोकांक व्याप करून येता. बशीन वचांक जाय, बशीन पेन न्यावा, मांद्रास वयतलो मांद्रा सारके बशीन आसता ते त्यांच्या कडेन ते गोवा बागार वता ते. तर आज लोक काय करता की माझ्या सारक्या सुद्धा मनशान वता मी बाण्यासून एक घेवन येयलो कित्याक व्याप बी आमकां ते काय कळना. व्याप त्या महाराष्ट्रा सरकाराक लागना आनी गोंयच्या सरकाराक हें लागता का अशें म्हाजें म्हणणें आसा. तर आज तुमी आतां शेती करा कसल्याक शेती करतले. आज वळण शेती करता. आज शेती जी आसा ती डिपेंड फक्त आसा ती कोणाचेर आमच्या निसर्गाचेर आसा. निसर्गान जर बरी कृपा केली जाल्यार आमकां खंय तरी मेळटलें, नाल्यार काय मेळना आसा. आमकां मोजी इथे सारा ना. आमी पेडण्याक गेलो जाल्यार आमकां हांगा ते ॲप करा म्हणून आमी खिचे ॲप करपाचे. शेताचे ॲप आहा तितकेच पुरो. नडणी जी येवन येयल्या ती खिच्याच वर्सां येवंक ना. आमी खिचे आणखी ॲप करपाचे. म्हाका 60 वर्सां जाल्ली आहात. मी असो साऱ्याक केव्हाच तळमळूंक ना. कोणच शेतकरी असो साऱ्याक तळमळूंक ना. कुशी कार्डा न्हू ताका सारो दिवपाचो आनी ॲप बीन कांय मागपाचा न्हू. तुमचे काय ॲप आहात ते तुम्ही फीट करपाचे. आमकां गरिबा खातीर कित्याक गरिबांक हें करतात. मी तेस्ता बाळू मामांक गेल्ले थंयसून सारा हाडला थंयसर तांकां ॲप बीन कांय लागूंक ना. एकाच ॲप कित्याक हे सोसायटीक पेडण्याचे सोसायटीक ॲप कित्याक. आणि माझी शेती शेत म्हटलं फायदो काय हे आता सरकारान ॲप करूंक लायले न्हू. ॲप केले म्हणजे आमकां ते ॲप येना. आम्ही शिकलो 10वी आमकां आता काय कळना ना ॲप म्हटल्यार काय ते. आणि आमच्याकडे मोबायलय तसलो म्हटल्यार आमकां तो मोबायल यूज करूंक कळना ना कित्याक आमचं शिक्षण ना. आम्ही अशात करतो आनी पोट भरता. आता रोजी लायले, हळद लायली, कणगे लायले, भेणे लायले, तांकां घालतले काय सांग म्हाका बघया. जितान आमकां वड्यान सारा दिला तर आम्ही पयलीं मारला आनी आतां हो सरकारान ॲप केलो. ह्यो ॲप आमकांय केलो आनी त्या लोकांकय केलो. सोसायटीवाले पयलीं आधार कार्ड घे आनी आमकां सारा दीत
आता ताय ना, आता तो ॲप केलो तो म्हणटा तू बुकींग करूंक जाय, ह्यो सिलिंडरय बुकींग केलो आणि ह्यो साराय बुकींग करचा लागला. हां, आता आमी करपाचा तरी काय सांग म्हाका बघया. महाराष्ट्रान बीन असलो कायदोच ना न्हू ॲपाचो, ह्यो हिसरात कायदो आमकां गोंयकारांक. हां, आमी काय हरांता सारा हरान नुस्त्याकाक घालतू तो फॉर्मेलीन तुमकां बंद करूंक जमाना आनी ह्या तुमकां बंद करूंक जाता. हां, आमी फार्मरांनी करपाचा तरी काय म्हाका सांग बघया. हां, सरकारान मातसा तरी चिंतूंक जाय आमचा गरिबांचा. आमकां आतां म्हाजोच दिश्टी नाही तो 70 वर्सां जाली. आता आमी 70 वर्सां हे शेत करतात. त्या पेक्षान हे आमचे आतां हे कायमचे मोबायल आमी हो मोबायल यूज करता. त्या मोबायलाचेर हेचेर आमी कशें आनी ॲप हे कशें काडपाचें आनी कितें आमकां कांयच कळना न्हू. आतां मोबायल घेवन आमी आतां सारें मेळना. आमचेच शेतकरी आरावण्या वयतात, आरावण्यात तेंकां थंय कांयच लागना. आरावण्यासून थोडे बांद्यार ते वयतात, बांद्यार ते वयतात कितें बाजार करतात ते सारें थिसून वयता हाडटात. आतां तेंकां ॲप हे महाराष्ट्राक कांय लागना, फक्त आमच्या गोंया पुरतेच लागता. गोवा आमचो धाकटो आनी शेतकरी खरे गोंयांत खुबशे आहात. तांकां शेतकऱ्यांक कशी सवलत मेळटा ही तुमी पळोवंक जाय न्हू. शेती करा म्हणटा, शेती करा सगळें सांगता. वचतात ते एग्रीकल्चर मिटींग शेती करा म्हणटा. हांव तर जास्त एग्रीकल्चरांत सगळे मिटींग वयता. मडगांव गेला, साके गेला, पण ते CM तोच सांगता शेती करा. शेती करतले कशी. हे सगळे शेतकरी आमचे तर पेडण्यात तर एग्रीकल्चर हे कितेंच पळयनात. बियाणे पळयना, कांयच पळयना. आमकां बांद्यासून बियाणे जावं दोडा मारसून अशी बियाणे हाडची पडटा. प्रत्येक जण महाराष्ट्रात आमचो लोक आरावण्यात वयता. आरावण्यासून सगळी सारें आतां कितके खर्च ह्यो आनी कितके पेट्रोल वयता हेचेर सरकारान मातशें तरी अनुदान करून लक्ष घालून आमकां कधी तरी फॅसिलिटी शेतकऱ्यांक करूंक जाय. एग्रीकल्चर ऑफिसर येवन पळोवन गेल्या, पण आमकां कसली फॅसिलिटीच दिनात ते. केन्ना आमचे काही पळयत नात. अशे एग्रीकल्चर ऑफिसर आहात अशे, त्या खातीर आमचे शेती ही कमी जाता आनी आमी मागीर लक्ष घालना पण शेती बंद पडटली न्हू. त्याच्या खातीर आतां तुमी कितें तरी गव्हर्मेंटान जावं CMान जावं आमच्या आमदारान फुडें लक्ष घालून कितें तरी हें करपाचें. गुदांव एक धाकटोसो करून एक फॅसिलिटी करून साऱ्यांचे हे ॲप बी सगळे काडून एक थोडे तरी हे सारें मेळपाची अशी शक्यता करूंक जाय अशी आमची आशा आहा शेतकऱ्यांची सगळ्यांची. इतलें करून कितें जालें, आतां आमचो दोंगर भाग आहा, त्या दोंगर भागात आमचे काजी आहात थोडे. आमी रोपे घालतात जावं आनी कितें करतात, बारीक कितें करतात, ताका सुद्दां आतां थंय घालतलो जाल्यार सारें मेळना आनी परत ते लोन काडटात. आमी कितें करतात, जावं खूब रोपे हाडटात. रोप्याची सवलती दितात ते, पण ताका मनाय आसतात, हें आसतात, ते कांयच दिनात. आमी रोपे घातल्या उपरांत ताका परत एक वर्सान एकदां ते सारें घालचें पडटा. ते घालूंक मेळना. ते घाल्या उपरांत आमी ते लोनांक परत फारीक जायना. लोन काडल्या समज त्या लोन फारीक जायना, त्या लोन वाडटात. त्या प्रमाणे आमी मोरजेचे काय आहात ते थोड्यांनी जमनी मागीर विकतात. तेतून म्हणून आतां म्हणटात की मोरजेचे लोक जमनी विकतात. कित्याक विकतात, तेतून गव्हर्मेंट लक्षच घालना. बाबा तेतून काय सारें तेंच्यांनी कशी तरी किसान कार्डाची, आतां किसान कार्डात तुमी केल्या सगळे केल्या, तेतून सबसिडी फॅसिलिटी द्या. तेतून एक गव्हर्मेंटान एक फॅसिलिटी करूंक. आतां कृषी तरी कार्ड आहा, ताका हे ॲप बीप सगळे बंद करा. बाबा कृषी कार्ड टाकया, खरेंच कृषी कार्ड आहा, ताका एक शेतकरी आहा असो कळटा न्हू, त्याच्यात ते ॲप बीप सगळे बंद करा. तेचेर तरी सारें दिया न्हू. ते तरी करा न्हू. कृषी कार्ड हे कित्याक केल्या, ही फॅसिलिटी मेळना. तेतून 2,500 एक 50% तुमी सबसिडी दितात. जावं ते बाबा शेत करतात जाल्यार ताका एक तरी शेतकऱ्यांक बेनिफीट मेळटा न्हू. ते बेनिफिटाचेर शेतकऱ्यांक कृषी कार्डाचेर बेनिफीट कितेंच ना. कसली आधाराक कृषी कार्ड केल्यात. बाबा कृषी कार्डाचो हे कितें मिनींग कितें. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी भक्ती पै बाळगी. लोकांक आपल्या हक्का खातीर लढो लढचो पडटा. सरकार मेरेन आवाज पावोवपा खातीर उपोशना आंदोलनांचे शस्त्र उभारचे पडटा. हे आता जग जाहीर जाला. लोकांचे हक्क आनी हिताच्यो कांय मागण्यो घेवन कार्यकर्तो रामा काणकोणकार मुखार आयला. ताणें आझाद मैदानाचेर 15 दीस बेमुदत आंदोलन सुरू केला. सरकार ताच्या मागण्यांकडेन नदर घालून ॲक्शन घेतली काय ना हे मात वेळच सांगतलो. हांव 10 डिमांड घेवन बशिल्लो. गव्हर्मेंटान तो 11वो डिमांड मागयलो. कित्याक हांगासर आझाद मैदानाचेर हांवें बसपा खातीर परमिशन मागिल्लें 1 ते 15 ऑगस्ट पर्यंत. म्हाजें परमिशन अजून पर्यंत तरी म्हाका डिनाय केला म्हणून सांगना आनी म्हाका परमिशनूय दिना, म्हाका कांय करना. आनी हांगासर हांवें 2 दीस जाले पावसान न्हिदलो. पावसान न्हिदून हांगासर म्हाका दिसलें की एटलिस्ट तेंचे सेंटिमेंट्स तरी मातशे एक काकूत येतली म्हणून दिसले सरकाराक, पूण ते काकूत तर येवंक ना. मागीर हांगासर काल म्हाका म्हणपाक लागले आमचे एक्टिविस्ट भाव हांगासरल्यान मेमोरियलान व्हरून थंयसर बसुया म्हणपाक, बिकॉज वी हॅव टू टेक अ लॉंग दीस. थंय मेमोरियल फूल गायटा सकयल आनी थंयसरल्यान बसून हांवें हांगासर आतां सद्या प्रेजेंटली माटो घालपाक लागून म्हाज्या शेल्टराक लागून माटो घालपाक लागून हांगासर बसलो. कित्याक आमच्या म्हाज्या वांगडा मेळपाक लोक येताले, तांकांय भिजपाक ना.
सो आज तेंय बीन उखलून व्हेल्ले आसा, तांचे कडेन परमिशन ना, तांचे कडेन लेटर करूंक ना, तेंच्यांनी म्हाका कांयच कम्युनिकेशन ना. हांगासर मामलेदार येता आनी मामलेदार पुलीस फोर्स घेवन येता, 2 बसी घेवन येता आनी तांकां सगळ्यांक हांगा जबरदस्ती हें घेवन वता. सो म्हाका हांवें व्हेरी क्लियर सांगिल्लें आसा, म्हजे 10 डिमांड हे हांव हांगासर आझाद मैदानाचेर बसतलो. 10 डिमांड आसा ते 10 डिमांड कितें 50% जे आमचे रिप्रेझेंटेशन जे गोवा असेंब्लीन आसपाक जाय ते विमन आसपाक जाय. तांचे लॉ सेफ्टी ऑफ द वुमन इज माय डिमांड. एक डिमांड जो आहा तो युनिटी ऑफ गोवा, युनिटी ऑफ द ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, हो डिमांड जो आहा पळय तो ओपोजिशनाक घातलेलो आसा हांवें. सो हांवें फक्त रुलींग गव्हर्मेंटाक घालना, हांवें ओपोजिशनाकूय डिमांड घातलेलो आसा आनी तो एक डिमांड आहा तो 10वो डिमांड आहा तो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीचो आसा. आनी जो 8वो डिमांड जो आहा पळय, जरी तरी हे विशय जितले आसा ते रिजॉल्व जायना जाल्यार 8वो डिमांड आहा हे जे लिंक डिपार्टमेंट आसा, हे डिपार्टमेंट जे हेड्स आसा तांच्यांनी रिजायन करचे. Rama is here fighting at Azad Maidan. What is the meaning of Azad? Azad means freedom. If the governance of the education of this government does not understand the simple meaning of Azad, they have no right to be in their seats. Azad is government freedom, and this is a freedom Maidan that anybody in a democracy, we don't have democracy in India. If you come and stop our rights of protest of what is happening wrong against the governance, we have a right to speak about what is going wrong, and that should be corrected. And you all do not want that, then you should leave your chairs and give it to another person. You do not fit for that chair. You are fit for Aam Aadmi. We are Aam Aadmi here. We are not rich people. Each one of us are Aam Aadmi and we are fighting for our rights. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्कोत कांय नुस्तेकारांनी नव्यान बांदिल्ल्या वास्को नुस्तें मार्केटांतल्या गटार येवपाच्या प्रस्ना खातीर गोंय सरकाराचेर टिका केल्या. बंद जाल्ल्या गटारांक लागून उदक भरला आनी बाजारात घाणी पातळ्ळा. अस्वच्छ परिस्थितीक लागून जायत्या नुस्तेमार बायलांक नुस्तें विकपाक भायर बसचें पडलां, जाका लागून तांच्या वेवसायाक लुकसाण जाता आनी गिरायकांक लेगीत त्रास जायत आशिल्ल्याचे तांणी नमूद केले. ना ते तीच सिस्टम ते क्लीन करपाक जाय, तेंच ते कितें चेंबर केलो हो क्लीन कोण करतलो काय म्हणून आता तुमको ना काय म्युनिसिपालिटी स्वतः आम्ही बाजार आपण बाजू तुमकां दिता जावचे आसता म्हणून आमच्याक दिवंक ना. कारीदार बायन कोणेच तांकां दिवंक ना, कान काडूंक ना. आमची मार्केट देशा आसा म्हणून आनी हेणे आमची केलें म्हणून आमी नकोय. मार्केट काडला तर देवा नमस्कार करूं येतालो. सायबीण म्हाका देखून बाजार तेको पडलो. सकाळ थिंगा बाजारान सकाळ पडलें तोंड हाडटालें दूद हाडटालें. आता न्यू काम कोटले म्हणटा ते तुमकां कितें दिसता सारकें आहा? आतां केलें म्हणटकीर सारकें आहा जाल्यार पडटलें न्ही. जी ऑथॉरिटी आहा ताणेच करची पण म्युनिसिपालिटी I think they are failed in this project because they are not maintaining the cleanness kind of uda marap kind of. Is it? Yeah, this was important. No, करतले ते. करतले. आम्ही पॉझिटिव्हली आम्ही घेऊन करतले ते. होय. कोणाचं पाय लॉक झालं काय ना. कोणाचं पाय सुद्धा कोण सहज काढून शकतो. कोण सहज काढून शकतो ना. एक लॉक असतं ते लोकांना करतो पडतं. ते प्रॉब्लेम जातो. या नुस्त्या बाजारान येवन नुस्त्या जाता ह्या बोयणांकडच्यान. पूण जेन्ना आमी जेन्ना येता तेन्ना म्हाका दूख दिसता. आयज ह्या बोयणाक लागून वो आमच्या नुस्त्या विकते बोयणाक लागून तुम्ही बाजार बांदलो. अरे बाजार खंयच्या पद्दतीन आनी कसो बांदलो? आयज जरी तर तुम्ही बाजार बांदलो, गव्हर्मेंटान तेणे तर बरे भाशेन तर दिवपाक जाय आसलें जाल्यार तुमी हो सारको बाजार कित्याक बांदूं ना? आयज भितर रावल्यार घाण मारता. तूं सांग म्हाका हे बाजारांक घाण मारता थिंगा
सिवेजीचो तुमचो प्रॉब्लेम, सिवेजीचो वाको प्रॉब्लेम जावन गेलो हा. आनी ही आमच्यो भयण्यो नुस्तें विकताय त्यो भयण्यो बाजारान, अरे हेकाच लागून आयज आमच्यो थोड्यो भयण्यो नुस्तें विकताल्यो न्हू की गव्हर्मेंटाची व लोकल MLAची हेल्प ना म्हणून आयज UK शहरान पावल्या. हे धंदो सोडून गेल्या. हय तो मार्केट जेन्ना बांदता न्हू, जेन्ना घर बांदता तेन्ना प्लॅन करता रे. जेन्ना प्लॅन करनासतना कांय जायना. आयज आख्खो ओपन वयर सकल मार्केट आख्खो बंद मरे. वयाचेर पयसो मोडला मरे. अरे तुमकडे प्लॅन ना जाल्यार कित्याक हे मार्केटाक हात लायिल्लो? तेका लोकांक फुलोवपाक, हे आमच्या नुस्त्यांक विकताय तेंका लोकांक फुलोवपाक आमी तुमकां मार्केट बांदलो. अरे तो मार्केटची वस्त बांदता, जे घर बांदता घरान रावपाक जाय आनी घरान रावपाक मेळपाक जाय. आनी घरान तो रावपाक मेळना जाल्यार तें घर उपेग ना. जशें जे एक प्रोजेक्ट जाता आनी तो प्रोजेक्ट जर तर हे भाशेन हे जाता तो यूज करपाक जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. सुमार 3 दशकांसावन बाकीपूर अनटचेबल म्हणून पळयताले. भाजपाचो एक बालकिल्लो जो दरेक राजकीय आव्हानांक तिगून उरिल्लो, पूण सोमारा तो बालकिल्लो सकयल आयलो. वेंचणूक रणनितीकार ते राजकारणी प्रशांत किशोर हांनी बालकीपूर विधानसभा पोटवेंचणुकेत पयलेच खेपे जैत मेळोवन आपल्या राजकीय कारकिर्दीतले सगळ्यात व्हडले जैत मेळयले. भाजपाचो बालकिल्ला कोसळ्ळो. बाकीपूर 1995 वर्सा सावन भाजपात आशिल्लो. पयली नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा आनी उपरांत ताचो पूत नितीन नवीन हाणें ही सुवात जिखली आनी राज्यसभेचेर वेंचून आयले उपरांत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाले उपरांत ती सुवात सोडली. पोटवेंचणुकेत प्रशांत किशोर हांणी भाजपाचे नीरज कुमार सिन्हा हांकां हारायले आनी राज्याचे रेखा गुप्ता तिसरे सुवातेर आयली. ह्या जैताक लागून एका मुखेल शारी मतदारसंघाचेर भाजपाची 30 वर्सांची पकड सोंपली. व्यक्तिमत्वाचेर लक्ष केंद्रीत करपी सध्याच्या मोहिमे परस वेगळे प्रशांत किशोर हे थळाव्या प्रश्नांचेर आशिल्ले. ताणें बाकीपुराच्या रस्त्यांचेर सप्तका भोंवतणा उदक भरप, फोंडकुलाचे रस्ते, येरादारीची कोयंडी, पार्किंगाचो उणाव, नागरी सेवा वायट अशा समस्यांक दाखोवन दिले. फकत राजकीय पक्षांमदले झूज न्हय तर गजाली तश्यो चलतात हाचेर मतदान अशें तांणी पोटवेंचणुकेचे वर्णन केले. भाजपा आपले घटमूट संघटनेचेर झुकत आसतना किशोरान लोकांकडेन केल्ल्या वावराक लागून आनी मतदारांकडेन थेट उलोवणी केल्ल्यान ही सच्च्या राजकीय दुस्मानकाय परस थळाव्या प्रश्नांचेर चड आशिल्ली. एक पोटवेंचणूक फुडली विधानसभा वेंचणूक थारायना, पूण ती राजकीय गती बदलूंक शकता. भाजपाक आपली सगळ्यात सुरक्षीत शारी सुवात हारप ही फुडल्या सर्ती पयली एक व्हडली वेकअप कॉल आसा. प्रशांत किशोर हांकां ह्या जैताक लागून ताच्या जनसुरत चळवळीक पयले विधिमंडळ व्यासपीठ मेळ्ळें आनी बिहाराच्या राजकारणात एक गंभीर दावेदार म्हूण ताची नामना वाडल्या. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घ्या एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. CRCC चिंचणी पंगडान 27व्या ऑल गोवा आवर लेडी ऑफ मेर्सेस इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे उपांत्य फेरयेत USC सेरावलेचेर 4-0 अशें जैत मेळोवन आपली सुवात निश्चित केली. चौथ्या मिनटाक फ्रँकी ऑलिव्हेरान गोल करून CRCC धडाकेबाज सुरुवात केली. 16व्या, 57व्या, 60व्या मिनटाक CRCC चिंचिनीन आनी 3 गोल करून 4-0 अशें जैत मेळयलें. USC सेरावलीन गोल करपाचे यत्न केले खरे, पूण तांकां यश आयलें ना. USC सेरावलीचेर CRCC चिंचिनीन जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेंत आपली सुवात तिगोवन दवरली. पळयात खेळांतले कांय रोमांचक डावपेच.
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. फाटल्या 24 वरांत गोंयांतल्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस परतून आयलो. उत्तर गोंयांत खर पावस पडलो जाल्यार नैऋत्य मॉन्सून राज्यभर सामान्य उरला. भारतीय हवामान खात्यान ह्या सप्तकांत मध्यम पावसाची शक्यताय दिल्या. पणजी, म्हापसा, सांखळे, केपें आनी मडगांव हांगा मध्यम पावस पडलो. जाल्यार कांय सुवातींनी व्हड प्रमाणांत पावसाची नोंद जाली. फुडल्या सप्तकांत गोंयांत मध्यम पावस पडटलो असो अदमास आयएमडीन दिला. उत्तर गोंयांतल्या कांय सुवातींनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळपाचे सयत आयएमडीन उटंगराचो पावस पडूं येता अशें सांगलां. मंगळारा हवामान खात्याची शिटकावणी दिवंक ना. पावस पडून लेगीत तापमानात उश्णताय जाणवतली. मंगळारचें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगतीं उरतलें. वाळपय उटंगराचो पावस. सांगे आनी धारबोंदोडा गोग्यांनी पावस. कांय सुवातींनी मध्यम पावसाची नोंद. वराक 50 किलोमीटर वेगान वारें. गोंयांत पावसाची उणीव 32.8%. उत्तर गोंयची तूट 39.4%. दक्षिण गोंयची तूट 26.8%. तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.